मोगाळ बाबनिडो आमी 365 आमची फिरगुजेची वर्सां ह्या वर्साक स्थापनेची वर्सां संभ्रमतात आनी व्हडली आमकां कुशलकाय हो भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलो आनी होच भावार्थान आमी वाडल्या आनी ह्या निमतान ही एक आत्मीक कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या ती म्हणल्यार दिसपट्टी एक फामिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो. तर आमी जाणां आमचो पात्रोन जॉन बातिस्ट हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटलें आनी जेजूची वाट तयार केली. तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फामिलींक हो नियाळ करपाक आनी हे भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत नुसरूंक. तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वातेर परबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी चलुया देवाच्या उतराच्या अस्वडान. तुमकां सगल्यांक एक बरी यात्रा हांव दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपण्या सुशे येवंक विसो घेवंक आमकां सांगता आनी हाचें शुभ वर्तमान मातयेवाचे 11वो आवेस्वर 28 ते 30 वड आमकां मेळटा. सगळीं तुमी कस करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. देवाचें उतोरें. शुभ वर्तमान मातयेव 11:28 ते 30 वड. विशय म्हज्याशी येयात. नियाल मोगाल भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली ही वड जावन आसा जेजूचो एक मोगान बोल्लोलो उलो. म्हजेशी येयात. जेजू खबर आसा आमी आमच्या ओजाच्या बारा खाल चेंपल्या. संवसाराचे रिती मदें आमी केन्नाय शेणटा. आमी कितें करूंक तें सोजमना तेन्ना आमी ओगीच रावून सोंसता ना जाल्यार आमच्या काळजान दुसऱ्या विशीं उडसाण भरून दवरता. पूण जेजू म्हणटा आनी खंयच वचची गरज ना. म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान दितां. पूण आमी सगळे तरेचे उपाय सोदता, हांगा थंय भोंवता आनी कांयच उपाय मेळना तेन्ना आमी देवाक उलो मारता. भाव भयणीनो, जेजू कितल्या साफ उतरांनी सांगता, खरेपणी समाधान आमकां फकत ताच्या कडेन मेळटा. संवसारी उपाय थोड्या वेळाचे. ओगोत सोरतोच आमची चिंतना परतून आमकां त्रास करता. ह्या पासत जेजू म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात. हांव ल्हानवीक आनी दुलोभ. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या जिवितांत त्रास सदांच आसतले, पूण त्या विशीं आमची वागणूक कशी जावची, कशें आमी ताचो फुडो करचो तें जेजू आमकां शिकयता. जेजू आमकां आमच्या दुमाळ्या मदें ल्हानवीक आनी दुलोभ म्हणल्यार आपल्या सारको वागूंक शिकयता. असली वागणूक आसल्यार व्हड्यांतल्या व्हडल्या तुफाना कडेन आमी झुजूंक शकता. तर आयज आमी खंय वचूंक तें नकलो जाल्यार जेजूशी या. मोगाळ बापा, पवित्र नाना वरवीं आमकां पवित्र सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या वर्सा आमची पिलेंची फिरगोज स्थापनेचो 365 उत्सव संभरमतना आमचे हे थोळावे पवित्र सोबे आनी तिच्या दर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. भागिवो जुआंव बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायता. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले भावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमचीं पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी सृश्टीच्या एकसारान जियोंक, कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय. आमच्या गोराब्याक
तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतां ते कुटुंब, आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोबें ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमचीं काळजां मनां जागोय. हें उत्सवीक वरस संभरमतना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक, एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काऱ्याचे विनवणेन आनी देखीन आमकां फावो कर. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमी लेवनारा नजरेत आनी कुटुंब ताचे पासत मागता आनी जेजू आयज आमकां म्हजीशियांत हें आमंत्रण दिता. तर आमच्या जिवितांत आमी सदांच जेजूशी वचूंक कोश्टांत आमचें जिवे जोड जाता तेन्ना निराशीत जावंक, पूण जेजूस अशी वचूंक ताची उतरां आयकूंक ताचे सगळें विसव घेवंक आमकां बोड मागुया. आनी कितें भाशेन जेजू लेवनारा नजरेत ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांणी सदांच जेजूस अशी वचूंक शांती समाधान सोदूंक तांकां बोड मागुया. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सिम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सुबेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद